विरोधक एकठांय यो आमीच जिखता बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडेचो दावो। दरेक बुथावेल्यान मोदीचो संदेश। 6 मार्चाक मोदीचो बायलांकडे व्हर्च्युअल संवाद। टॅक्स खात्यान 16,412 लाभार्थ्यांक दिली 48 कोटी 50 लाखांची कर माफी। वेपाऱ्यांक वन टाइम सेटलमेंट लाव। थाका एक निमाणी तारीख 7 मार्च। सुधारित ईव्ही सबसिडी स्कीम चालीक 2 व्हीलरिंग 15,000 मेरेन, 3 व्हीलरिंग 60,000 मेरेन, 4 व्हीलराक लाखा मेरेन सबसिडी। ऑगस्ट 2022 सावन गाडयो घेतिल्ल्यांकूय लाव। 7वो वेतन आयोग लागू करात। 2016 सावनची थकबाकी दियात। 7 दिसां भितर निर्णय घेयात, नाजाल्यार 21 दीस आंदोलन। गोवा डेरी कर्मचाऱ्यांची सरकार डेरी व्यवस्थापनाक शिटकावणी। नव्या होमगार्डांक 3 वर्सां उपरांत पुलीस जावपाची संद। सर्विसेची 3 वर्सां पुराय केल्ल्यांक पुलीस रिक्रुटमेंटान 10% आरक्षण। मुख्यमंत्र्याची घोषणा। आणि वेंचणूक ड्युटेक लागून कूळ मुणकार केशींक कळाव। शेनवाराय काम करून करतले क्लियर। मंत्री बाबूश म्हणटा सोनसड्याचो विशय सुट्टा। मडगांव पंचायत चलो अभियान।